सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चॅनल. कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी घट आसात. तर गुड मॉर्निंग. आयज हांवें कांयच शूट करूंक ना मॉर्निंग बिकॉज हांव बिजी आशिल्लें रेडी जावपाक आनी फायनली हांव रेडी जालें आनी आतां वचपाचें आशिल्लें. सो मागीर चिंतलें हांवें की एटलिस्ट व्हिडिओ स्टार्ट तरी करया आनी मागीर वचया. सो हांगासर हांव रेडी जाला जें की तुमकां आतां दाखयतलें. काल जशें की तुमी पळयलां हांवें हो शर्ट आयरन करून दवरलेलें. सो हांवें तोच घातलेलो आसा हो शर्ट एंड ही पॅन्ट. एक्चुली हांवें एक सायडीन टक केल्लें बट देन मागीर हांचे लायक छपरी टायप दिसत म्हटलें. सो आसूं अशेंच चलया म्हटलें. फाटल्यान जें तुमी पळयतात तें म्हाजें एक्चुली हांवें कितें म्हणटात मम्मान आयज बन्स केल्ले. सो ते बन्स खाताले हांव. ते म्हाजो मॉर्निंगचो ब्रेकफास्ट आनी हो म्हाजो स्कार्फ आनी हांव चल्लें आतां. सो सकयल या पयलीं पोचूक हांवें विचारलेलें पोचूक सकयल दवरला खंय. सो पोचूक सकयल आसा अजून. म्हजो बन्साचो इल्लो उरला. येता पोचू 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 पळयता पळय कुदे कुदे आनी हांव पळय वलेंज हांव आतां देव पांय पडपाक वयतालें जाल्यार ह्या हांगाच बसल्या. ओलेंज ओलेंज म्हाजे बाबू ओलेंज. सो आयज म्हाज्या टिफिनेक बिन्साची भाजी आनी रोटी आनी म्हाजी उदकाची बाटली जी हांवें काल वॉश केल्ली. 2-2 दिसान वॉश करता ताका साबण लावन नाजाल्यार बेश्टें उदकान वॉश करता. तर आतां हांव ऑल सेट वचपा खातीर आतां हांव वयता आनी मागीर येवन मेळटा. पुप्पू 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 पुप्पू. तर हांव आतां जस्ट घरा कडेन पावलां आनी येताच हांव पयलीं किचनान गेलें बिकॉज म्हाका हांव चिंत्तालें की हांव केक करपाक केक इन द सेन्स ब्रावनी करपाक. सो डोंट नो कशें जातलें कितें तें हांवें केन्ना ट्राय करूंक ना. बट ताका लागून पयलीं म्हाका कंटेनरूय हाडपाक जाय. आमगेर कंटेनर बीन ना तितून भितर घालपाक लागून. तो खूब मिनीसो आसा. सो भाव बीन ना घरा कडेन तर तो जिमाक गेल्लो आसा. सो म्हाका एकटेंच वचचें पडटलें आतां. इफ हांव ताका रावता जाल्यार चड लेट जातलो आनी म्हाका खूब कितें इंग्रिडियंट्सूय जाय. सो आतां हांव मातशें फटाफट वयता पोचूक मातशें धरता आनी मागीर फ्रेश जाता आनी मागीर या आमी सामान हाडपाक. पळय वयर येतात हांगासर ओलेंज न्हिदला. कसो न्हिदला तो पळय. आनी पोचू म्हाका दिसता भितर आहा कित्याक AC ऑन आसा. हे पोचू म्हजे खाटीची हालत पळय. सकाळीं सारकें करून गेल्लें हांव. पोचू 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 मातशें धरता हांव. तर हांव जशें की तुमकां खबर आसा हांव आतां जस्ट घरा कडेन पावलेलें. मम्मान म्हाका दिला लिंबू पाणी जें की फ्रिजाचें काडून दिल्लें आसा. थंड भायरचो वेदर सामको इतको गरम जाता इतकें वत मारता. सो घरा कडेन येवन हें पिवन बरें दिसलें. सो जशें की हांवें तुमकां सांगलें म्हाका केकीचें सामान हाडपाक वचपाक जाय बट भाव घरा कडेन ना. तर आतां हांव वयता वास्को. सो भाव ना म्हणून वीथ डॅडी वयता. हांव डॅडी गाडी चलयता आनी हांव बसला फाटल्यान. म्हाज्या पॉकेटान आसा पयशे. सो ते तरी हांव यूज करचें ना. डॅडीलेच यूज करतलें बिकॉज हांव वयता वीथ डॅडी नाजाल्यार हांव म्हाजेच यूज करता. सो आमी आतां वयतात वास्को. म्हाका खूब कितें हाडपाक जाय. होप सो तें गावलें जाल्यार पुरो. आनी डॅडीक बी कितें घेवपाक जाय दिसता. सो सयाची पयलीं आमी गेली शालिमारान. सो आमी हांगासर पयलीं पळयताली साडी आनी आफ्टर दॅट आमी गेली केकीचें सामान हाडपाक लागून. कोको पावडर बी खूब कितें घेतला. हे पळय हांव आनी ओलेंजा भशेन आसा पळय सेम ओलेंज कशें. म्हाका वायट मातसो चड मिक्सा पळयता पळय ते आपल्या बद्दल उलयता म्हणून. सो हांगासर हांव बटर पेपर आनी एक केकीचे बॉक्स घेवपाक येयल्ले आनी ऑलरेडी हांवें सामान पळय खूब घेतलां. ते तुमकां हांव घरा वचून दाखयतलें कितें कितें घेतलां तें. सो ऑलमोस्ट सगळें सामान म्हाका मेळ्ळें. हांगासर बेकिंग ट्रे बी घेतली हांवें ह्या शॉपा वयल्यान. भितर रिकॉर्ड करपाक यादूच ना म्हाका. भुरगो नाचत आसा हांगा थंय थंय हांगा. येता पळय येता पळय. तर हांवें केक करपाचे सगळे वस्तू घेतले आनी गॅस वॉट हांवें कितें म्हणटात ताका केक दवरतात तेका बेस आसता पळय तेजे बॉक्स सुद्दां घेतला. ताका बेसीक कितें तरी म्हणटा ते बेसाक ते घेवंक ना. तें घेवपाक विसरलें आनी परत वचपाक म्हाका बेजार येता. सो आमी आतां आयल्यात रेस्टॉरंटान पेट पिझ्झा करपा खातीर आनी हो पळय तो बाबू मस्ती करता हांगासर.
सो इन शॉर्ट आमी सगळें घेतला लायक ट्रे बी घेतला 2 टायप आशिल्ले म्हाका एक्चुली ब्राउनी करपाक चिंतताले बट खबर ना कशें टर्न आवट जातलें सो मागीर 2 आयदनां घेवपाचें आशिल्लें मागीर एकूच घेतलें आयदन तर डॅडीनी पुरी भाजी ऑर्डर केला हांवेंनी पुरी भाजी ऑर्डर केला पयलीं पेट पुजा इज इम्पॉर्टंट आनी फातर मुगो ते सो आतां नेक्स्ट गुलाब जामून ऑर्डर केला हांवें आनी डॅडीक लागून ऑर्डर केला फ्रूट सालाद विथ आयस्क्रीम ते हांव खातलें अर्दे तुका आनी घेवन हांव वाचतोय न्हू फ्रूट सालाद विथ आयस्क्रीम येयला आतां हॅलो चॅरी म्हाका तर आमी आतां देवळान वचपाक चिंतला आयज थर्सडे न्हू पयलीं आमी पार्किंग सोदता हांगासर बिकॉज हांगासर कोण तरी येयल्लो बी आसा सो स्टेज बी घातलेली आसा खबर ना कितें आसा तें बट स्टेज बी घातलेली म्हाका असो शिगम्यांक लागून दिसता म्हाका स्टेज बी घातला आनी कोण तरी येयल्लो जे तुमकां हांव मागीर दाखयतलें कोण येयला तो बट पयलीं आमी वयतात देवळान बिकॉज देवळान वचपाक जाय आमकां तेकाच लागून मेन आमी हांगासर येयल्यात आतां सद्या पार्किंग गावली फायनली एंड ओके साईबाबाच्या देवळान येयल्ली आमी हांगासर वास्को बस स्टँडा कडेन आसा थंय दर्शन बी घेतलें मागीर प्रसाद तीर्थ ते सगळे घेतले कॅटरिंग डिसोजा आमचे जुजर फिलिप डिसोजाचो भाव क्लेमेंट डिसोजा तेजे चेडवाक फर्स्ट प्राइज मेळ्ळा बाकी सगळे लायनीन सेकंड थर्ड प्राइज मेळ्ळा तेजे उपरांत आमी विजय कुमार नायर और दोस्तों साथियों आप सभी को इस तर ते आमी अर्दे कुट्यात बेश्टे उबे रावन पयलीं आनी आमी आतां घरा वयतालीं सो हे मदीं पळय डेकोरेशन कितें करतात ते एवरी टायम बरें बरें डेकोरेशन करता हांगासर ते शिगम्याक लागून ते फाल्यां वास्को शिगमो न्हू सो सगळे कडेन डेकोरेशन चल्लेलें आसा आनी हांगासर आनी पळय हें म्हाका एक्चुली खूब आय कॅची कशें दिसलें बारीक बारीक पुतले बारीक व्हडले व्हडले पुतले आनी अशें शिगम्याक लागून ते ओ बाबा भाऊ मदीं येयलो हांव घरा कडेन पावले एन म्हाज्या पोचू अबयलो टाटा केल्ली त्याने आनना रे बाबा दिदीलो मूड ऑफ अशा पूण आतां रे पोरा म्हाजे इल्लोशो बाबू तो म्हाजो तर हांव ओदोळ घरा कडेन पावलें आनी म्हाजें तोंड तुमी पळोवंक शकता हांव एक्चुली रडोन रडोन थांबलां अशें कितें इशू जालो बट देन एवरीथींग आतां मातशें ओके ओके टायप जाला सो हांवें केक करपाचें सगळें सामान हाडलेलें म्हणून तुमकां हांवें सांगलेलें पळय की हांव गेलां सगळें एक 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 हाडलेलें हांव दाखोवपाचें आशिल्लें तुमकां बट मूड ऑफ जालो म्हणून कांय दाखोवना हांव डायरेक्ट वयर गेलें बट आतां सगळें सारकें आसा सो हांवें फर्स्ट ऑफ ऑल हाडलेलें आसा हें कितें म्हणटा हेका मोल्ड हांव नको ते हाडलेले आसा केकाचो बॅटर घालपा खातीर आनी दुसरें म्हटल्यार हाडलेले आसा हे बटर पेपर आनी राजमा केकीन घालपाचें ना ऑब्वियसली हांव बट राजमा हाडलेले आसा बिकॉज राजमा म्हाका खूब आवडटा आनी हे हाडलेले आसा केकीचे बॉक्स बट मेन विसरले आमी जे केक दवरतात पळय ते सकयले ते बेस आसता पळय तो कार्डबोर्ड टायप ताका कितें म्हणटात हांव नको तो हाडपाक हांव विसरलें घे राजमा आनी अगो जिमी पळयता आनी हाडला हे बेकिंग सोडा हाडलेलो आसा बेकिंग सोडा जिमी पळोवपा येयला कितें करता काय दीदी आनी मैदो हाडलेलो आसा पाव किलो चड ना हाडू कुदे हे मम्माक लागून हाडला डॅडीन हे घे गो मम्मा म्हाका याद ना ते कितें म्हणटात तूप मिरयां आनी हो कोको पावडर धाकटो हाडलेलो आसा हांवें आनी लास्ट इंग्रेडियंट कितें तें कंपाउंड चॉकलेट डन जिमी कसलो पळयता पळय करा हिंगानी तर आमच्या हांगासर पळय केक करपाची तयारी चल्लेली आसा हांगासर चॉकलेट मिक्स करतात आमी म्हटल्यार चॉकलेट बटर आनी कितें घातला कर्ड आनी साकर आनी हो आमचो ड्राय इंग्रेडियंट्स आनी हे म्हाजें न्यू कंटेनर हे म्हाजी रेसिपी हांवें फ्रेंडा कडेन विचारून बरयलेली ती रेसिपी ती सो तर तुमकां एक केक जायसर केक कशी जाला ती पळोवपाक जाय तुमकां अशेंच रावचें पडटलें हांव केक रेडी जाली की तुमकां दाखयतलें तर बॅटर रेडी आसा हांवें हितून घातलें सुद्दां पूण म्हाका दिसता मातसो कमी पडलो सो दिसता बॅटर हांगासर बिकॉज चडूच हें दिसता आनी तेजे वयर हांवें चॉकलेट घातलेली आसा जस्ट अशें टॉपिंगा खातीर आनी हो हांवें प्री हीट करपाक दवरला सो म्हाका दिसता फर्स्ट टायम
हितून केक जातली आनी आमगेर केक जातली. लेट्स सी कशें टर्न आउट जातलो तो. सो आपण बेक करपाक दवरला हांवें आतां. म्हाका एक्चुली भंय दिसता लागीं वचपाक. सांजान दिश्टी पडना तो दवरपाक बेजार. सो आमची ब्रावनी रेडी आसा. हेका आतां हांव पयलीं कूल जावपाक दवरतलें. सो हो आमचो सेकेंड ट्रायल जे की हांगासर खबर ना कित्याक अशें जालें. हेका बोट बीन कांयच लावना. हांगा 3 कडेन अशें जालें हें. आनी हे फर्स्ट ट्राय केल्ले पळय तेजी हालत दाखयता हांव. हे पळय तें म्हाका दिसता बेटर तो करपलो सकयल करपोंक ना बट स्टीक जालो तो. आय डोंट नो तो चड पातळ जालो म्हणून तसो जाल्यार खबर ना. तो एकूच ना आलो. मागीर हांवें ताका अशें काडलें स्पुनान घेवन सगळ्यांनी अशें थोपलां ताका. हांवें टिफिनान दवरला. सो हे हांव अशेंच दवरतलें घरा खातीर. आनी हे मातसो बरो दिसता सो पळोवपा खातीर. पूण आतां काडले की कसो जातलो म्हणून खबर ना. तोड पळय कितें जाला तें आतां 12:30 जाला आनी आमी आजुनूय केक करता. मम्मा जेयली गो. हांव तरी पेट पुजा करून येयल्लें आसा. पोट पुजा खावनी. सो फायनली न्हू सेकेंड जी बेक केल्ली पळय ती मातशी सारकी जाला कशी. हे पळय हितूच्यान काडला. सो हेका मम्मान न्हू बटर पेपर लावनाशिल्लो. हेका मम्मान कितें लायलें गो मैद्या पीठ लायलेलें. तेल आनी मैद्या पीठ. सो हो न्हू सारको येयला. हेका हांव आतां कटूच करतालें आनी आतां हांव कट करता हेका उरलेलें तें बीन. असो जाला तो ब्रावनी. डोंट नो कसो आला तो. सो हे फूल हांव आतां टिफिनेन पॅक करपाचें आसा. सक्सेसफुली केक केली आमी फायनली. केक न्हू ब्रावनीज सॉरी हांव फूल विडियोन केक करी हांव. ब्रावनीज हे पार्सल आनी आमी आतां खातली. तर हांव न्हू हो विडियो हांगाच एंड करता. एंड आमी परत मेळया म्हज्या नेक्स्ट विडियोन. टील देन बाय बाय गायज. टेक केअर. बाय बाय. असोच मोग आसूं दी. बाय. गुड नाईट गाय. गुड नाईट गाय. बाय गाय. आय एम सो सॉरी. गुड नाईट गायज. बाय बाय.